सरकारान दसऱ्याचो मुहूर्त धरून नवे प्रकल्प चालीक लायले। फोंड्या वारखण्या PWD मंत्र्यांत कॉलनीक सिवरेज सिस्टम दिली। प्रकल्पाक 35 लाख रुपये खर्च जाला। पेडणे नवे बस स्टँडाचो मुख्यमंत्र्यान फातर बसयलो। पेडणेच्या बस स्टँडाचेर 22 कोटी खर्च येतलो। फोंड्या वारखण्या फायट्रॉइड टेक्नॉलॉजीचे सिवरेज सिस्टमीचे भौशीक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तावण केले। ह्या प्रकल्पाचो लाव 120 फ्लॅट आणि 38 पसऱ्यांक जातलो। प्रकल्पाचेर 35 लाख रुपया खर्च झाला। प्रायोगिक तत्वार हो प्रकल्प सुरू केला। This is the first pilot project which I am starting in your at वारखणे फोंडा आणि हाऊ सक्सेस जातलो अशें हांगा नमूद करता। प्लांट तुमकां पळोवपाक जाय ऑल तुमी आमचे काउन्सिलर I am ready to send them to Austria because this technology has come from Austria. Main started in Austria. सुमार 21.5 कोटी मोडून 7,700 मीटर सुवातीर पेडण्या नवो बस स्टँड बांधतात। मुख्यमंत्र्यान बस स्टँडाचो बुनियादी फातर बसयलो। पहिलो टप्पो जो आसा म्हणजे प्रत्यक्ष बस स्टँड हो प्रयत्न असो आमचो आहा की फुडल्या विजयादशमीक ताचें उद्घाटन करपाचें। विनोद मेतर आणि विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर। कुडचडे पालिका वाठारांत येवपी 100 कोटीच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचेर लोकांनी आक्षेप घेतिल्लो। तांचे दुबाव पयस करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान सोमारा लोकांक स्लायड शो दाखोवन तांचे दुबाव पयस करपाचो यत्न केलो। केपें आनी सांगे तालुक्याच्या कोयराचो विलो लावपी प्रकल्पाक लोकांचो विरोध ना, पूण प्रकल्प लोकांक विश्वासांत घेवन करचो अशें लोक मागतात। आज गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे प्रेजेंटेशन करपाक हांगा आज मिटींग आपयल्ली, पण म्हाका दिसता ज्या तरेचें आमी प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट करताले तशें प्रेजेंटेशन हांगा जालें ना। एक पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन करून फक्त स्लायडी दाखयल्या, म्हळ्यार प्लांट कसो एक्झॅक्ट ऑपरेट जातलो, त्याची फंक्शनिंग कसं जातलें हें दाखयल्ली ना। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की गडबड करनासतना बरे तरेन हो इश्यू तुमी हँडल करात। हांगा कसलेंच राजकारण ना, कित्याक ही घाण जी येतली ती काँग्रेसीच्या मनशां येतली, BJPच्या मनशां येतली। बरें जायत जाल्यार ताचो फायदो काँग्रेसीकूय जातलो, BJPक जातलो। हांगा कसलेंच राजकारण ना, हांगा विश्वास अविश्वास दाखोवपाचोय प्रश्न ना, पूण हो विशय गांभीर्याचो विशय आसा, या जनतेचो हो फुडाराचो विशय आसा। कित्याक हें आज 5 वर्सांनी सरकार आसत नासत, पूण हांगा लोक हांगाच रावपाचे आसात। सीएमान सांगला की आपल्याकडे अल्टरनेट स्पेस आसा वेर्णा, आनी त्यातलो प्रोजेक्ट पयला तोय बी 300 टनाचो कितें। तेच पेक्षा आमची जी गार्बेज आहा ती तूं एकू प्रोजेक्ट घाल की वेर्णा तो प्रोजेक्ट घाल आनी तो टोटल गार्बेज थंय व्हर। आमकां आनी कुडचड्यार हाडपाची गरज ना, कित्याक ज्या जाग्यार 10 टन आहा थंय तुमी 90 टन आनी हाडटा, तेच पेक्षा आमची 10 टन तुमी थंय घेवन आसा। म्हणजे साऊथ दक्षिण गोंयान एक प्लांट हो आसतलो आनी उत्तर गोंयान एक प्लांट आमी थंय चालू करतले, कारण एकाच धक्क्याक 500 प्लांट चालू करपाक शक्यय ना आणि तितले एकदम करप बरोबरूय नाही। त्यामुळे काही जाणटे अशी समजूत जाली की सगळे दक्षिण गोंयचे जो गार्बेज आहा तो हाडून कुडचड्या घालतले काय कितें, जाल्यार ताचें उत्तर ना अशें आसा। दुसरी गोष्ट हो गार्बेज कोण हाडून घालचे ना हांगा। फाटल्या सप्तकांत धुळेर स्टेडियमार आय लीग मॅची उपरांत बाउन्सर आनी लोकां मदीं केस्तांवां जाल्लीं। बाउन्सरांनी नावेली स्पोर्टिंगाचो सचिव फ्रँको पेरिसाक बडयल्लो। हे घडणुके उपरांत गोंय फुटबॉल संघटनेन बाउन्सराचे कंपनी बरोबरचो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केलो, पूण पेरिसाची वासपूस करूंक ना म्हूण नावेली स्पोर्टिंग क्लबान निशेध केला। आमच्या नावेली स्पोर्टिंग जनरल सेक्रेटरी बाब फ्रँकी पेरीस हाचेर हल्लो जालो। तातूंत 8 ते 10 सेक्युरिटी स्टाफान दॅट इज बाउन्सर्स तांणी आमच्या सेक्रेटरीचेर हल्लो केलो आनी मारपीट करून ताका भरपूर इंजरी जाली। आनी हातून आमच्या GFAच्या ऑर्गनायझींग कमिटीन कांय कंडेम केलें ना रिग्रेटूय केलें ना। सध्या GFA आनी गोंयच्यो आय लीग टिमी हांचे मदीं सेक्युरिटी मुद्द्याचेर भासाभास चालू आसा। फुडल्या मॅची पयलीं सेक्युरिटीचो नवो आराखडो थारतलो। आतां बाउन्सरांची नवी कंपनी येतली काय ना हें सांगूंक शकना, पूण पुलीस फोर्स वाडयतले अशें GFAचो सचिव एडलियर डिक्रूज म्हणटा। मडगांवच्यान रिपोर्टर समीर भट। दिशा चॅरिटेबल ट्रस्टान घडोवन हाडिल्ले चित्रकला सर्तींत खासा भुरग्यांनी वांटो घेवन आपली कला दाखयली। सर्तींत वांटो घेतिल्ले भुरग्यांनी आपले कल्पनेक कागदाचेर वाट मेकळी करून दिली। पळया त्या भुरग्याच्या कल्पनेचें विश्व।
इतल्यान खबरांची तर हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.